आमचे पावसा ड्युरिंग मॉन्सून टायम आनी इन मंथ ऑफ ऑगस्ट हे लँडस्लायड जाल्लेले आनी अशें न्हू कितें फक्त हांगाच लँडस्लायड जाला ही लँडस्लायड जाल्लेले ते खूब कडेन जाल्लेले आख्खे गोंय पावसा उपरांत हे थोडे कडेन लँडस्लायड हे जातात आनी अशें खूब कडेन जाल्लेले आसा बट खंय तरी हांव आमचे हायवे ऑथॉरिटीजाक खरेंच एप्रिशिएट करता स्पेशली आमचो फुर्तादो बाब कित्याक जे प्रमाणे तेंच्यांनी इनिशिएटीव घेवन ऑन फास्ट ट्रॅकाचेर हो प्रोजेक्ट आतां आमी स्टार्ट केलेलो आसा आयज तुमकां खबर आसा गोंया भितर कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा स्पेशली आमचे पेडण्या तुमी पळयता मेन जो हायवे आसा थंय सुद्दां लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत थंय काम स्टार्ट जाल्लेलें ना अशें कितलेच कडेन लँडस्लायड जाल्लेले आसा बट अजून पर्यंत खंयचरूच काम म्हणटा तें स्टार्ट जाल्लें ना हांवें आमचे एश्युरन्स दिल्लेले आमच्या कॉन्स्टिट्युन्सीच्या लोकांक सगळ्यांक कितें हे लँडस्लायड ऑन प्रायोरिटी फास्ट ट्रॅकाचेर आमी घेतले म्हणून तेज्या लागून हांव खूब आभारी आसा आमच्या हायवेज ऑथॉरिटीच्या स्पेशली फुर्तादो बाबाचे जे हिसपान हे ऑन हेजेर प्रायोरिटीचेर घेवन हे आयज आमचें काम स्टार्ट जाल्लें आसा आनी हे काम स्टार्ट करच्या पयलीं 1 म्हयनो जालो हेजें सॉयल टेस्टींग चलतालें हे काम फुडें कशें कितले घटसाण उरतलें कित्याक तुमी पळयता जो थंयसर हे सगळे व्हडले व्हडले फातर आसा तेज्या लागून कशें हे करता तेज्या लागून स्पेशल टीम ती बीन IIT टीम आसाम गुवाहाटीची हे हांगा स्टडी करपाक गेले आनी तेंच्या रिपोर्टाचेर हो आयज आमचो फायनलायज जावन हे आतां काम स्टार्ट जाल्लेलें आसा हे काम जे आसा ते आतां मार्चाच्या 4 तारीख मार्चाच्या 4 तारखेक स्टार्ट जाता आनी हांव तुमकां एश्युरन्स दिता विदीन एप्रिलाच्या मिड एप्रील ते एंड एप्रिलाच्या भितर आमी हे काम कंप्लीट करतले विदीन अ पिरियड ऑफ 1.5 मंथा भितर काबार करतले म्हणजे इतले फास्ट ट्रॅकाचेर हेंच्यांनी घेतलेले आसा खरेंच तांकां हांव एप्रिशिएट करता तेंची आख्खी टीम आसा जो टीम लिडर तेंचो आसा जो सुपरवायज करतलो हे काम तेवूय हांगा उपस्थित आसा डिफरंट कंपनीचे ते आसा डिटेलान तुमकां फुर्तादो बाब सांगतले आनी जे हे कार्य आयज करपाक फुडें चल्लेले आसा सगळ्या लोकांच्या मुरगांवच्या लोकांच्या आशिर्वादान घेतलेले आसा कित्याक तुमकां सगळ्यांक खबर आसा जेन्ना हे लँडस्लायड जाले तेन्ना खुबशे लोकांक हांगा ह्या रस्त्या वयरसून येवपाक मातशे त्रास जावपाक लागले बट तरी पासून आमी ती 1 वे केली बट हेज्या लागून खुबशे क्रिटिजम केल्लेले आसा बट आयज खंय तरी लोकांक सांगपाक सोदता हांव जे क्रिटिसायज करताले तांकां जाल्यार बाबा हे बरें कार्य एकूच आख्ख्या गोंया भितर आमची मुरगांवची कॉन्स्टिट्युन्सी फर्स्ट आसतली जेणे बाबा हे काम स्टार्ट केलेलें आसा एक एक्सपर्ट श्वेतप म्हणून तो आयिल्लो एंड soil testing was done, codes were taken, the design was submitted to IIT Guwahati for vetting, they have come, they have okayed it. आणि हे आसा ते आतां हांगा ते क्रॅक आसा ते सॉयल इम्प्रूवमेंट जातले ते नियरली 8-10 meters बोल्ड्स हे करतले शॉर्टकटिंग विल बी डन दॅट सर्फेस विल बी स्ट्रेंथन मागीर ते जातकूच एन एज फ्रेम विल बी पूट एंड मागीर गॅबियन वॉल येतले 1 meter हाय आणि आमचो हे आसा तो NHI द प्रोजेक्ट डायरेक्टर डजंट डायरेक्टली सुपरवायज द वर्क वी हॅव गॉट अ टीम लीडर ऑफ अ कॅनेडियन कन्सल्टंट वी एसोसिएट्स सो मिस्टर राणी इज द टीम लीडर he will be doing the nominal supervision and by end of April we will finish the work. लँडस्लायडीचे काम इतले बेगी हातात घेतले आणि रिटेनिंग वॉल करपाचो एक बरो इनिशिएटीव आमचे MLA श्री संकल्प आंबोणकर हेणे घेतलो त्या बद्दल त्याचे आधी पयलीं धन्यवाद कित्याक सांग 6 म्हयन्या भितर जेन्ना लँडस्लायड जाली तेन्नाच पळया तुमी कितले जाण क्रिटिसायज करपा खातीर फुडें येयलेले तेन्ना म्हणजे एक्चुअली क्रिटिसायज केन्ना करपाक जाय आसलेलें जेन्ना पयलींचे हे आसलेलो रिप्रेझेंटेटीव आसलेलो तेणी एक्चुअली हेतून फुडाकार घेवन हेचेर काम करूंक जाय आसलेलें आणि आतां जालें तें जालें पूण आतां ह्या 6 म्हयन्या भितर काम स्टार्ट जाता ही बरी गोश्ट आसा थोडे दीस भुरगे हांकां आमच्या नागरिकांका त्रास सोंसपाचो लागलेलो पण आतां फुर्तादो साहेबान सांगल्या प्रमाणे एप्रील एंड पर्यंत हे काम जाता हे पळोवन खूब बरें दिसता वयले सगळे आमचे स्थानिक यूज करता तशेंच हर्बर जे कामाक वयता पोटा खातीर तर सगळे जाणां ह्यो रोड यूज करता आनी गेल्या फावटी जेन्ना पावसान ह्यो लँडस्लायड जालो तर खूब जाणांक इफेक्ट जालो कित्याक की तांकां हाडूंक म्हणून एकूच वे चालू आसलेलो सो एक्सिडेंट जावपाचो बीन भंय आसलेलो म्हणून आनी कांय ऑप्शन नासलेलें म्हणून सो कितें आसता जेन्ना बीन खंयचें गव्हर्मेंट काम जेन्ना हातीन घेता जो पर्यंत ताका फॉलोअप करना त्या पर्यंत ते
सारकें जायना. सो हांव आमदाराक आनी फुलतालो बाबाक खरेंच क्रेडीट दिवपाक सोदता हेज्या खातीर, कित्याक की फॉलोअप इतले बरें करून इतले फास्ट ट्रॅकाक जालें म्हणून. कित्याक फुडलो पावस येवच्या पयलीं हेजें सॉल्युशन काडलां. कितें आसता खंयचो प्रॉब्लम सॉल्युशन काडपाक इम्पॉर्टंट आसता आनी सॉल्युशन काडलें हेज्या खातीर हांव तांकां वालोर दिता आनी खरेंच बरें काम केल्लेलें आसा.